गोंयांतल्या लोकांक वीज खात्या कडल्यान वाडोवन बिलां आयिल्ल्यान गोंय प्रदेश काँग्रेसीचें आंदोलन गोंयभर चालू आसा। गोंय सरकारान कोवीड महामारीच्या वेळार लोकांक आदार दिवपा खातीर 2 म्हयने फुकट वीज दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। बेरेस्तारा दीस पेडण्यातूय गोंय प्रदेश काँग्रेसीन पेडणे आनी मांद्रे ब्लॉक काँग्रेसीच्या वांगड्यांक घेवन आंदोलन केलें। पेडणे वीज कार्यालयाचेर मोर्चा काडून वाडोवन आयिल्ल्या बिलां बद्दल वीज अभियंत्याक जाप विचारली। विजेची बिलां लासोवन गोंय सरकाराचो निशेधूय केला। आयज कोणाक 300 रुपयाचे बिल येताले ते आयज ताका 1800 बिल आयले आनी वयल्यान हे सांगतात की आमी इन्स्टॉलमेंटान दितले पूण पयशे दिवूच जाय। पयशे आयज म्हाज्या पॉकेटानूच ना, हांव एक न्हू 10 इन्स्टॉलमेंट म्हाका दिवपाक जावचें ना। सो आयज आमी सगळे काँग्रेस कार्यकर्ते आयज ह्या डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येवन तांकां रिक्वेस्ट करता की हे बिलाचे तुवें हेच करपाचें, म्हणजे इन्स्टॉलेशन बी तांकां सोडून दिवपाचें आनी सगळे 2 म्हयन्याची बिलां कंप्लीट माफ करपाची। आयज जायते लोक आयज सर्वसामान्य असे लोक आयज आमचे कडेन बिलां घेवन येयले आनी ह्यो विशय आमी आमच्या पार्टी लेवलाचेर आयज पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन आमी पावयलो आनी तेंच्यांनी आयज पार्टी प्रेसिडेंटान आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे आयज आमी सगळे हांगा जमले। आमी जे येईक सांगपाक जाय ते आमी सांगलेलें आसा, त्याच्या उत्तरांनी आमचें समाधान जावंक ना, म्हणून ताका आमी ताबडतोब तुमचे हाय अथॉरिटी जे आसा हेका ताबडतोब जो आमचो विशय आसा ह्यो इन रायटींग थंय पावोवपाचो अशें आमी ताका कळयल्लें आसा। दुसरी गोश्ट, आयज सरकार पूर्णपणे अपयशी आसा। सरकारान ज्या पद्दतीन आयज लोकांक दिलासो दिवपाची गरज आसा त्या पद्दतीन लोकांक दिलासो दिना। आख्ख्या गोंयभर गव्हर्मेंटाचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या फॉल्टाक लागून आयज लोकांक बिलां वाड्यात येयलेली आसा। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, सद्याच्या गव्हर्मेंटा कडेन कितें इमिजिएटली तेंच्यांनी ही जी 2 म्हयन्याची लोकांक जी बिलां येयलेली आसा इलेक्ट्रिसिटी लायटीची ती लोकांक माफ करची म्हणून, लोकां कडसून तेंच्यांनी पेमेंट घेवचो ना म्हणून। आयज कितलेशे बाकीच्या स्टेटींनी माफ केल्लेली आसा, तशें गोवा गव्हर्मेंटान एक पावल फुडें घेवचें आनी ही बिलां जी आसा ती माफ करची। कित्याक फक्त उलोवन दाखोवन फायदो ना, गव्हर्मेंट एवरी टायम फक्त सांगता कितें लोकांनी भिवचें न्हू म्हणून। लोक आमचे कडेन कागाळी करता, लोक जाहीरपणान स्वताय सोशल मिडियाचेर जावं इतर माध्यमांतल्यान आपणाची कागाळ आपणाचें दुख व्यक्त करता, पूण हो सरकार इतलो असंवेदनशील आसा की तांकां लोकांचें कांयच पडलेलें ना। तुमकां बिल कितलें येवं तुमी तें बिल भरा नाल्यार तुमी उपाशी मरा, ह्या सरकाराक तेचें कांयच पडलेलें ना। आमचो मुखेलमंत्री दर वेळार सांगता भिवपाची गरज ना, तर ह्या खिणाक मुखेलमंत्र्यान सांगूंक जाय तुमकां बिलां वाडीव येयल्या भिवपाची कांयच गरज ना। मुखेलमंत्र्यान सांगूंक जाय की ही सगळी बिलां तुमकां माफ करता। तेन्नाच खऱ्या अर्थान लोकांक खरें दिसतलें की भिवपाची कांयच गरज ना। कितेंय संकट येयलें जाल्यार हो सरकार लोकांच्या फाटल्यान आसतलो। आमी पळयताले विरोधी पक्षान आसतना भारतीय जनता पार्टी अड्डे बडयताले, 2 रुपयाची सुद्दां म्हारगाय जाली जाल्यार अड्डे बडयताले, हांगा हजारांनी बिलां वाडटा। पण भारतीय जनता पार्टीचे हे कार्यकर्ते, हे आमदार, हे मंत्री हांकां कांयच पडलेलें ना। अजाप दिसता पेट्रोल डिझल दिसान दीस वाडत आहा, हांकां कांयच पडलेलें ना। लायटीची बिलां कितली बाबडो गरीब खंय हांगा ऑफिसान पावतलो, खंय कंप्लेंट घेवन येतलो, को बाबडो बरयतलो, हें ह्या सरकाराक कळपाक जाय। ह्या भिरांकूळ दुयेंसाच्या फाटभुंयेर आयज कितलेशेच लोक बाबडे घरा आसा बेकार। कोणाचे ट्रक बंद जाल्या, कोणाच्यो टॅक्सी बंद जाल्या, कोणाचें हॉटेल बंद जालां, कोणाचो धाकटो धंदो बंद जाला, कोण टॅक्सी कोण पायलट चलय, खंयसून पयशे येतले। गोंयचो जो लायटीचो मंत्री आसा बरोच उलयता, पयल्या दिसाक सांगत सुटलो कोणाक बील माफ जावचें ना, कोणाक बील माफ जावचें ना। हेका कोणी विचारूंकच नासले, हो पयलींच सांगत सुटलो कोणाक बील माफ जावपाचें ना। बील येतलें म्हणजे तेणी पयलेच चिंतलेलें की ह्याच निमतान लोकांक त्रासान घालपाचें। आनी निमित कितें लावपाचें की तुमी घरा आसले, तुमी फॅन लायले, तुमी सगळीं उपकरणां चालू दवरलीं म्हणून तुमकां बिलां सुबेज येयल्या। पूण ही बिलां जी सुबेज येयल्या ती बिलां डिपार्टमेंटाची मिस्टेक जावन आसा आनी मिस्टेक जाणीवपूर्वक हेंच्यांनी केल्ली आसा। मुखेलमंत्री आनी लायटीचो मंत्री हेंच्या सांगण्यानुसार ह्या डिपार्टमेंटान जाणीवपूर्वक
ही मिस्टेक केल्ली आसा जेणे करून सरकारची जी तिजोरी जी खाली जाल्या ती सरकारची तिजोरी भरपाचो हो प्रकार आसा. लोकांक लुटोवन पयशे एकठांय करपाचो हो प्रकार आसा. आमी ह्या खिणाक गोंयचो मुखेलमंत्री आनी गोंयचो वीज मंत्री हांचो जाहीर निशेध करता आनी खर उतरांनी मागणी करता की हें बिल जें आसा तें पुराय रितीन माफ करा. जाय जाल्यार त्या बिलांचेर तुमचे BJP पार्टीचे कमळ छापा थंयसर तुमचे भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो हें बरयात आनी एक बिल धाडात की तुमचे बिल माफ जाले. दर घरान तुमचे कमळूय पावले, तुमचो प्रचारूय जाला. करा प्रचार, घरान घर वचात. हेंच्यांनी सांगलेलें की 1 वर्सा जे पुराय जाल्यार आमी मोदी सरकाराचे अचिवमेंट आहा ते घरान घर पावयतले. तो हें अचिवमेंट करा. लायटीचें जें बील आसा तेचेर तुमचो लोगो मारा, कमळ छापात, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो हें छापात आनी दर घरान व्हरोन दिया की तुमकां लायटीचें बील माफ. फुडले तुमचे सगळे राज्य करा, फुडाराक सगळे तुमीच राज्य करा, पूण लोकांक लुटोव नाकात, लोकांक फटोव नाकात, लोकांक नागोव नाकात. तुमकां नागोवपाची लुटपाची संवय जाल्या. सो आमी परतून एकदां निशेध करता ह्या सरकारचो आनी मागणी करता गरिबांचेर अन्याय करूं नाका, गरिबांक लुटोव नाका, सामान्य जनतेक लुटोव नाका. आमी आयचे हे आंदोलन जे आमचे मुर्मुगांव तालुक्यात चालू जाला, आयज आमी पेडण्यान पावला आनी हे आमचे लोकां खातीर जे आंदोलन आसा, लोकांची मागणी घेवन दर तालुक्यान आमी वयतले.